आयज आमी गोयचे राखणदार ह्या संघटने मार्फत आमी हांगासर एक कोविड-19चेर रिप्रेजेंटेशन एक निवेदन दिवपाक हांगासर डेप्युटी कलेक्टर वाळपयन आमी आयिल्ले आसा आनी आमी जे फॅसिलिटीज आसा जे लोकांक आयज कोविड केसीस जे वाडत आसा तेजेर कितें तरी सरकारचें नियंत्रण कंट्रोल आसपाक जाय येवपाक जाय हेज्या खातीर हे आमी हांगासर निवेदन डेप्युटी कलेक्टराक आयज दिल्लें आसा आनी ह्या निवेदना मार्फत आमी एक सरकार कडेन मागणी करता की वाळपय जो आमची एरिया आसा ही एरिया थोडे आमची एरिया आसा चोर्ला घाट आनी हे बॉर्डरींग एरिया आसा आनी त्या एरियेनसून आतां जे लोक जशे येता हांगासर एंट्री जाता गोंयान ते लोकांक खंय ना खंय ही एंट्री पॉयंट चॅक सारको जावपाक जाय अशी आमची ह्या निवेदनान मागणी आसा। ही महामारी जी आसा ही दिसन दीस वाडत चल्लेली आसा आनी ताज्या भायर सरकारचो बेजबाबदारपणा ठळकपणे दिसता कारण अशें दिसता की सरकारान आपली जबाबदारी झटकून उडयलेली आसा। हें कोरोना व्हायरस हें आमचें अपत्य न्हूच अशें तें सरकार वागता आनी आज जर तुमी गोंयभर जर पळयलें जावं तें हें आमची मोलेची हें आसूं किंवा पेडणेचें आसूं टेन ब्रेथ ऑफ गोवा सरकार खंयच दिश्टी पडना आनी ह्या कोविडच्या संदर्भान तुमी जर हेल्थ सेंटरान कोणूय जर गेलो बरें आनी कसल्या दुयेंसा खातीर रोकडोच काडटा रेफरन्स करता आनी तूं कोवीड म्हणून ह्या उतरान घालता आनी जो मनशाक कोवीड ना ताका कोवीड जावचो म्हणून पुश करता म्हणजे गोंयान फक्त कोविडूच आसा बाकीची दुयेंसां गेली पळय कोणाक हार्ट एटॅक येना कोणाक डायबिटीज ना कोणाक बाकी किडनीचे प्रॉब्लेम ना कोणाक थंडी जायना कांय जायना असो बाकीचे सगळे हॉस्पिटलान न्हिदलेले आसा। हॉस्पिटलान खंय वच तूं हॉस्पिटलान वच तूं पणजे आमच्या हेल्थान वच तुका GMCन वच तुका पयलीं कोविडाक धाडटा। हो जो एप्रोच जो आसा गव्हर्मेंटाचो आसा देर हॅज टू बी चेंज दिला काय आणि खंय दिला ही निवेदन आमी सगळ्या तालुका डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर हो आतां तालुका हेड आसा ऑफ ह्या कोरोना महामारीचो आनी तेका लागून आमी प्रत्येक तालुका हेडांक सगळ्या तालुक्यांनी दिल्ले आसा। आतां पर्यंत आमी ऑलमोस्ट सगळे तालुका कवर केल्ले आसा। आतां एक 2-3 तालुका सोडलेले बाकी सगळ्या तालुक्यांक आमी हे दिल्ले आसा ते आतां आमी दितले।